शेतकरी शेता भाटा आपली करतली आणि आपले कितें जाता ते फळ आपल्या वाचयतले म्हणून हांव मागता जायती अशी स्कॉलां आनी हे सगळे वेगळे स्कॉलां सुद्दां आसा ती भुरग्यां स्कॉलांनी वचून आपले बरी पदवी घेतले म्हणून उदाहरण म्हज्या मडकयत आमी केलां आनी आज म्हाका जवळ जवळ मोर दॅन 100 हेक्टर जमीन जी पडींग आशिल्ली जी बांद सारकें नाशिल्ले आनी बांद सारकें करून ती कार्यरत केली आनी ताजें श्रेयूय हांव घेना जाल्यार शेतकऱ्याक दिता. खूब जाणां दिसता शेती करप आनी मुखार वचप. आतांच हांव रवी बाबा कडेन उलयतालो की शेताचो जो आमी भाताचो जो रेट आसा तो 18 रुपया ते 14 रुपया हाजे भितर मेळटा. वेगवेगळ्या भाताचो वेगळो वेगळो रेट आसा ते 13 रुपया पर्यंत सकयल वता. पूण जेन्ना ताका सपोर्ट प्रायस दिता तो जर आमी 3 रुपया दिलो जाल्यार आमकां ते परवडटा काय कितें हो प्रश्न येता. आनी ताजेरूच म्हाका मुद्दाम सांगन दिसता की सादारण 11 ते 12 सपोर्ट प्रायस जर मेळ्ळो आसत जाल्यार नो लॉस नो बेजिसचेर शेतकरी हे भात पिकोवंक शकता. हो शेतकऱ्याच्या फायद्या खातीर तांकां नवी नवी स्किमी कसले कसले स्किमी आनी आतांच मुख्यमंत्र्यान जे ॲप उघडला ते उद्घाटन केलं तेजे तुमकां बेनिफीट जे सरकाराची ज्यो योजना ज्यो आसात ज्यो आमच्यो आग्रिकल्चर जे योजना ज्यो आसात त्यो आनी केंद्र सरकारच्यो ज्यो योजना आसात तुमकां डायरेक्ट तुमच्या एकावंटाचेर पावतले आनी आतांच ते डिक्लेअर केल्ले आसात आनी हेजो फायदो तुमकां जातलो शेतकऱ्याक. म्हणजे आमी पळयता कितें गोंयांत खुबशे शेतकरी आसात कश्टकरी लोक आसात आनी जेणे हे आयज गोंय दवरलां हे लोक आयज हांगसर आयिल्ले आसात जेणे ही शेती जावं कुळागरां आंब्याचे माडाचे सगळे तरेचे जमनी आयज दिसतात तेणी मेहनत करून तेंचे आजे पंचायतीन मेहनत करून आनी हे त्या वेळार शेतां केल्याक त्या वेळार पयलीं शेतांक पयलीं दोजर नासले बल्डोजर नासले काय शेवाळी नासली काय नाशिल्ली रक्ताचो घाम म्हणून शेतां केल्ली आसा. ताका लागून आयज आमकां दिसता खुबशा भुरग्यांक दिसता आयज जे आपल्या आज्या पंजांनी रक्ताचो घाम म्हणून ही शेतां केल्ली ती फुडें वचची अशें आमकां भुरगे दिसतात. आनी आमी पासून पयलीं भुरग्यां ट्रेनींग दिवपाक आपयल्ले मडगांव आमी आपयले 30 आयले 60 डबल म्हणजे तांकां आनी येयले ते सगळे BSc MSc पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे सगळे शिकिल्ले भुरगे आयिल्ले आसा जेंकां आयज इंट्रस्ट येयल्लो आसा. कुळ मुणकार कायद्याचे प्रणेते म्हणजे ताई उपरांत बाब रवी नायकच आसात जेंच्यांनी कुळ मुणकार कायदो गोंयांत हाडून शेतकऱ्यांक आपलो हक्क मेळोवन दिवपाचें काम आनी खरो शेतकरी जो आसा तेंच्यांनी शेत रोयचें हे तेजे प्रणेते आसात. आनी आयज त्या निमित्तात लोकांक आपल्यो जमनी स्वताच्यो हक्काच्यो मेळ्ळ्यो. त्यो जमनी विकच्यो न्हू म्हणून आमी एग्रीकल्चर बील हाडलें. बरेच जाण विचारतात बरेच जाण विरोध करतात एग्रीकल्चर बील कित्याक काय म्हणून. एग्रीकल्चर बील इतक्याच खातीर निदान पॅडी एग्रीकल्चर लँड तरी लोकांनी विकची न्ही. आयज काल पयशे मेळटा म्हणून कितेंय विकपाक लागलेले आसात कसल्योय जमनी विकपाक लागलेले आसात ते पळयना ते शेत आसा काय आनी कितें आसा म्हणून. आनी टुरिजम बेल्डात तर खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो जमनी विकपाक लागल्यो त्यो बंद जावच्यो. आनी निदान म्हणजे सूत्रसंचालन करपी दोगांय जाणांनी सांगलें हे हिरवेगार गोंय आनी हाजी आमी जर आमी हिरवळ आनी टुरिजमाक एट्रॅक्ट करपी जर तशीच भात शेतीची लागवड दवरतले आसत जाल्यार आमकां भात शेती राखून दवरपाची गरज आसा. आनी ताकाच लागून एग्रीकल्चर बील हे आमी हाज्या फुडें कोणाकूच पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही विकपाक मेळची ना हाजी खबरदारी घेतल्या. आनी ताजें समर्थन म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी करचें.